चिकन लॉलीपॉप आहे व्हेज. आणि हे बाबडे व्हेज. झाले झाले झाले. आणि हेवटेन आम्ही स्वीट कॉर्न सांगल्या नो वा तुका आवडा ना खंय न्हू अशें ऐकलाय. आम्ही आता जेवणाक गेल्लेली श्रद्धा क्लासिकान आणि झाले किरे गो दीदी किरे आले दीदी दुखद घटना आली कसली. 15 मिनिटां म्हणजे त्याचा टाइम चोडूच समजतो. अरे देवा 15 मिनिटां रावचे इतलो पेशन्स ना. लेट्स सी थंय या चल. आणि एक हा श्रद्धा क्लासिक फाटसून आता थंय वचून ट्राय करता किरे. चल थंयसरूच पळोवया न्हू डायरेक्ट. चड करून आसतले वेज. आता आम्ही येवटेन येयल्या हांगासर पळोवया जागो आहा काय ना तो. सगळ्यांक लागलेली आसा भूक. आता मातशे खंय तांकां सकयल येवनी खंय मागीर आमी वयर वयतली खंय. वय मिस्कूट तू आयज ओगी ओगी शेव गो मिस्कूट. मिस्कूट कितें आलें मिस्कूट. भूक लागल्या लागल्या. चल चल येयलीच ती खंय. आता आमी गायज वयर वयता. वयर म्हणजे जेवणाक गायज. फायनली आमकां हांगासर सीट गावलेलें आसा. मिस्कूट कांयच दुखत कशें आहा खंय. कितें कितें थिंक करीत हय चिंतत आहा. पळय आमी घेतलेली आसा फिश थाली. हॅपी घेतल्या हांवें हांगासर चिकन लॉलीपॉप आहे व्हेज. आणि हे बाबडे व्हेज कित्याक गो व्हेज तू शी. आणि आकानी खंय व्हेज चितला खंय. तू मरे सांगलेलो आनी थोड्या दिसांनी वेज जावया म्हणून. प्रूफ काय ना प्रूफ काय ना. सो पळोवंक शकता गायज तुमी थालयेन कितें कितें आहा पळय तें. सद्या म्हाका भूक लागल्या हांव पयलीं जेयता. लिपस्टिक गेली खंय आता. आता तू व्हरतलो आमकां. सो गायज आमी आतां येयल्या कोलवा बिचाचेर. आणि हांगासर पळयात चिक्कार सारकी गर्दी. देवा कितली गर्दी गो हांगा न्हू. बयात मिश्कू नावया नावया. ए त्या दिसा हांगासर इतलेच उदीक भरलेले. त्या दिसा हांगा इतलेच उदीक भरलेले. नुस्तें आसतले बांगडो आसतलो चोणाक किंगफीश. हय डॉल्फिनूय हांगा. गायज आमी येयलेली आसा आयज कोलवा बिचाचेर. आणि हांगा सॉलिड क्राउड मुगो संडे म्हणून गो मिश्कू. सॉलिड आनी हे उदीक अशें येना एक्चुली वयर येना. हे उदक हरशीं वयर येना अशें. हे पळय कशें वयर येयला पळय ते. आनी मामा पळय सगळे फोटोग्राफी करतात केस बीस वाडोवन. येयला पळय उदीक सारकें. टू गुड हा टू गुड. आनी हांगासर हेंचो जाला बिजनस. फोटोग्राफी करतात ते गाडी तेंचो जाला बिजनस हांगासर. आनी त्याच जाग्यार तर आमचे गोंयकार कोण कॅमेरा घेवन हांगासर व्हिडिओ काडून फोटोग्राफी करूंक वतात जाल्यार आमकां धाडून घालतले. गाटयांक अलावड हा वयस पळय काय बरें आहा तें. आनी वयर पळय वयर पावस पडपाचो आसा. कितें जालें कितें जालें काय ना जाण. बेस्ट आहा हांगासर. आयज क्रावड मातसो चड आहा. तुमकां क्रावड दाखयता पळय पोखणा दिसता जाल्यार. हे पळया हो क्रावड पळया दिसलो पळया. हा बाय बेस्ट येयला बेस्ट. झाले झाले झाले.
ए मिस्कूट रावला कॅश बी सोडून. मिस्कूट कॅश बी सोडून रावला. येत होता हा बरे फोटो काढता तेवटेन आयलंड हा दिसता पय पय. या आम्ही थंय आयलंडार. कशी वयतली? बरो येयला? तरी हांव मागीर तुका एडिट करून हे फाटसून क्लाउड्स कसले दिसता आणा मरे हवे व्लॉगाचेर. पय हांव वयर येतले उदीक. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर चड बरो आहा एनवायरमेंट सारको, पण गे म्हणून क्रावड आसा. आतां आनीक वाडलो पया दिसता तुमकां पळय कितलो क्रावड वाडलो तो. ओके सो गायज हांगासरलो वेदर पॅक आहा न्हू, आनी खूब दिसांनी बिचार येयले आमी, मजा केली सारकी, फोटोग्राफी केली. आनी हांगासर पळय क्रावड पळय कितलो आहा पळय तो. वयस आनी आतां पावस पडपाची शक्यता आहा पळय वयर. खूब पावस पडटलो न्हू, हेवी सारको. सो गायज आमचे बिचार भोंवोन बिवोन जाले. आतां आमकां लागल्या तान, त्या खातीर आमी आतां हांगासर पिवपाक येयल्या. ग्रीन एप्पल, येल्लो एप्पल, पर्पल एप्पल. ग्रीन एप्पल 3 ग्रीन एप्पल, पायनॅपल 1 पायनॅपल 3 ग्रीन एप्पल. लागल्या तान आमी येयले आसा हांगा ज्यूस पिवपाक, आनी हेवटेन आमी स्वीट कॉर्न सांगल्या न्हू. तुका आवडना खंय न्हू अशें आयकलां हांवें. कळ्ळें. सो गायज हांगासर कोलवा म्हणटा पळय ते सॉलीड क्रावड आहा खूब सारको. आनी तुमी कालची आमची व्हिडिओ पळयला जाल्यार हेल्प करा बाबा तिका जाणटेक त्या न्हू गो. कित्याक म्हणटा ते जाणटेक हेल्प करपाची न्हू. सो गायज तुम्ही आयचो ब्लॉग पळयला आसतलो आनी कालचे 2 दीस पयलींचे ब्लॉग पळयला आसतले. आयच्या ब्लॉगान आमी बिचार गेल्लेली मातशें टायम स्पेंड करया म्हणून. खूब दीस जाले भायर सरोकूय नासलो आनी काकीक हेल्प करपाच्या निमतान मातशें म्हाजें भोंवपूय जालें मिशकू आनी मधुमिता वांगडा. आनी मेन म्हणटा पळय ते गायज जी काकी आसली तिजे खूब सिच्युएशन अलग आसा. खूब जाणांचे कॉमेंट्स येता तिका पेन्शन येता की ना आनी हें आनी तें. बींग तिची ताचो घोव 20-25 वर्सां पयलीं पुलीस ऑफिसर आसलो, मेलो तो, बरो नासलो खंय तो, एक्सपायर जालो. बट तेजें पेन्शन कांय ना. पेन्शन आसलेलें जाल्यार आयज ती बरी रावतली आसली बऱ्या जाग्यार आनी बरें खावन जेवन बरी आसतली आसली. 1 दीस रांदून 8 दीस जेवची नासली. खूब जाणांनी व्हिडिओ म्हाजी शेअर केली, खूब जाणांनी कॉमेंट घातले की ओल्ड एज होमान घाल आनी हें आनी तें. ओल्ड एज होमान घालपाक गायज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बीग प्रोसेस. ओके, व्हेरी इजी न्हू तें. ओके, तेका प्रोसेस आसता. तांकां तेजे खातीर म्हाका धांवपळ करची पडटली. फ्रॉम हांगा म्हापशेसून परत थंय इतले पयस, परत हांगा परत थंय, परत हांगा थंय. कोणूय बावडी तिका मदत करूंक सोदता जाल्यार पर्सनली करा. हांवें खूब जाणांक एड्रेस दिला तिजो वच म्हणून. हांव व्हिडिओचेर एड्रेस सांगूं शकना. आयज काल संवसारान लोक बरे आसा आनी तितले वायटूय आसा. थोड्यांचे इंटेन्शन बेस्ट आसता कोणाक मदत करपाची, थोड्यांची इंटेन्शन अशें आसता अरे एकली आसा, कळ्ळें न्हू तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें. सो प्लीज अंडरस्टँड करा. सोशल मिडियाचेर सगळेंच दाखोवं शकना. आनी जशी हेल्प जाय आसली पळय तशी आमकां इतली बरी मेळोंक ना ह्या फावटी. आय डोंट नो, लोकांचे म्हणून इश्यूज आसता आनी पावसाचे दीस लोकांच्या घरांनी कामां आनी कितून कामां चालू आसता. बट स्टील गायज जे तुमी केले दॅट इज मोर देन इनफ. देवाची कृपा सगळी. ओके, आनी व्हेरी फ्यू डेज थोड्या दिसांनी हांव तिका परत मेळपाक वयपाचो आसा. पळोवया आतां केन्ना पळय तें. सद्या म्हाजें मातशें बारीक काम आसा. पावसाचे दिसाचे सगळें निपटयता आनी मधुमिताक आनी मिशकूक पळयता केन्ना टायम फ्री आसा तो. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट आमी काकी कडेन वयता मेळपाक. सारकें न्हू?
ऐका ना. आणि खूप जण म्हणटा आसतले अवी 2-3 दीस जाले मरे हॉरर रियल लायफ इन्सिडेंट्स ना, बरी बरी स्टोरीज ना घालता, शूट करता एक बरीशी येयल्या, खूब येयल्या, घालता तुमच्या खातीर. मागीर पळयात कशें कितें तें. चला मेळटा तुमकां फाल्यां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बाय बाय. आनी कोणी हेल्प करूंक ना ते काकी, प्लीज फुडें सरून हेल्प करा.